हॅलो दोतोर, ह्या कार्यावळीचो उत्तरार्ध आणि म्हजे बरोबर आसात गोंयचे नामनेचे युरोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेश कामत. दोतोर, आमी उलयताले की हे युरिनरी वेगळी इन्फेक्शनां म्हणून. म्हाका सांगा, प्रोस्टेट जो आसा तो 50 वर्साच्या दादल्यांचो उपरांत, म्हणजे ताचे दादलो जो आसा, दादलो मनीस, ताका 50 वर्सां उपरांत सांगता की यू हॅव टू बी डुईंग लॉट ऑफ टेस्ट. हें कित्या खातीर? पयलीं तुमकां हें दाखयता, प्रोस्टेट म्हणल्यार कितें जाता. बरोबर. म्हणजे आतां न्हू मॉडेल आसा, मातशें फोकस करचें हाजेर. ओके, ही पळय, ही तुका मुताची पिशवी आनी ही दिसता ती प्रोस्टेट. ओके, प्रोस्टेट म्हणल्यार एप्पल आसता पळय आमचें, तशेंशें आसता, पूण ताका 3 भाग आसता लोब्स. लॅटरल लोब्स आनी मिडियन लोब म्हणून. हे जे आसा ते लॅटरल लोब्स आनी हांगा फाटल्यान आसा ते मिडियन. ही तुमकां वाट दिसता, ही वाट हांगच्यान मूत येता. हें नॉर्मल प्रोस्टेट. पूण केन्ना प्रोस्टेट वाडटा न्हय, ती अशी व्हडली जाता आनी दोनूय सायडींनी वाडून ही मदली जंय वाट आसता ती सामकी बारीक जाता आनी ते तुका मुताक त्रास करता. एक एकदां हो लोब हांगा मिडियन लोब म्हणटात आमी, तो वाडटा आनी ते पयलीं 16 बाटल्यो आशिल्ल्यो पळय, तो गड्डोसो आसतालो, ती उलटी केली की ब्लॉक जाताले. तशें तूं प्रेशर घालता तेन्ना युरीन ब्लॉक जाता, नाजाल्यार सुट्टा. सो प्रोस्टेटाची सायज कितली आसता ती अबावट एक 20 ते 25 ग्राम आसता 40 वर्सांच्या एजीचेर. मागीर जो तसो एज वाडटा न्हय, तशी प्रोस्टेट एवरी इयर वाडटा. कोणाची 2 ग्राम आसता, कोणाची 5 ग्राम वाडटा. सो बाय द टायम यू रीच 60 ही प्रोस्टेटीची सायज जाता 55-60 ग्रॅम्स अशी. वाडली म्हणून सगळ्यांक त्रास दिता म्हणून ना, केन्ना ती मदली तुजी वाट बारीक जाता तेन्ना त्रास दिता. एक एकदां 100 ग्राम प्रोस्टेट त्रास करना, पूण 30 ग्राम प्रोस्टेट तुका खूब त्रास करता. ओके, सो सायज ऑफ द प्रोस्टेट इज नॉट एन इंडिकेटर फॉर प्रोस्टेट प्रॉब्लेम्स. बरोबर. मेनी टायम अल्ट्रासावंड करून येता आमी, प्रोस्टेट नॉर्मल ना ल्हान बरयल्ली आसता, कोणाक प्रोस्टेट व्हडली बरयल्ली आसता. पण पेशंट इज कंप्लेनिंग ऑफ द प्रॉब्लेम्स. कोणाक त्रास जाता न्हय, ताका प्रोस्टेटाक ट्रिटमेंट दिवपाचो, सायज पळोवन दिवपाचो ना. आनी म्हजें म्हणणें कितें आसा, प्रोस्टेट प्रॉब्लेम इज ए क्वॉलिटी ऑफ लायफ प्रॉब्लेम. म्हणजे प्रोस्टेट प्रॉब्लेम म्हणल्यार समज तुका त्रास जाता लायफ एफेक्ट जाता, आनी जे लायफ कितलें एफेक्ट जाता न्हय, ताज्या वयल्यान आपणें ट्रिटमेंटाचो प्लॅनिंग करचें लागता. सिंपल सिम्पटम्स कितें आसता प्रोस्टेटाचे. फर्स्ट सिम्पटम आसा तुका रातचो मुतपाक वता. नॉर्मली मनीस रातचो वतना पळय, तो एकदां दोनदां रातचो मुतूंक वचपाक लागता. मागीर तो केन्ना टॉयलेटीक वता, मूत सुटपाक मातसो वेळ वता. हो सेकंड सिम्पटम. थर्ड सिम्पटम, मुताची धार ल्हानपणांत जी फास्ट आसता ती हळू हळू करून स्लो जावपाक लागता. मागीर केन्ना केन्ना धार तुटता, म्हणजे तूं स्टार्ट जाता बंद जाता, स्टार्ट जाता बंद जाता, हाका आमी इंटरमिटन्सी म्हणटा. हे जाले ऑब्स्ट्रक्टिव्ह सिम्पटम्स. मागीर एक इरिटेटिव्ह सिम्पटम्स म्हणून आसता. वर्स्ट इज अर्जन्सी. अर्जन्सी म्हणल्यार कितें, तुका आतां मुतपाक समज जालें, तूं कंट्रोल करूंक शकना, तुका सामको टॉयलेटान वचपाकूच जाय. दॅट इज वन सिम्पटम वीच एफेक्ट्स युअर लायफ व्हेरी मच. मागीर दुसरें नॉक्ट्युरिया, तुका सांगलां जे रातचें मुतपाचें. मागीर केन्ना इन्फेक्शनां जाता, केन्ना ब्लिडींग जाता. सो डिपेंडींग द सिव्हिरिटी ऑफ द सिम्पटम योर लायफस्टायल गेट्स एफेक्टेड. हें इमिजिएट जायना, दीस हॅपन्स ओवर पिरियड ऑफ टायम, म्हणजे 5 वर्सां 10 वर्सां. मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक हे जाणटेपणाचे प्रॉब्लेम, हाका उपाय ना. बट यू डोंट हॅव टू लिव विथ दीस प्रॉब्लेम. तूं समज दोतोरा कडेन बेगीन गेलो, टॅबलेटींनी जाग्यार पडटा. लेट गेलो ना, तुजी प्रोस्टेट वाचली जाल्यार आमी लेजराचेर ऑपरेशन करतात. 3-4 दिसां भितर बरो जाता. तूं सामको पयलीं युरीन पास करता तसो करता. अच्छा, सो हे मॅनेज करूं शकता. फर्स्ट ऑफ ऑल टॅबलेटींनी करूं शकता एट अर्ली स्टेज, मागीर ऑपरेटिव्ह करूं शकता. डॉक्टर, आमकां प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो हॅलो. हां, विचारात. हां, हॅलो डॉक्टर. हां हां डॉक्टर, किडनी स्टोन जाल्यार फुरको मारून मुतों जाता. हो तुमी प्रश्न विचारला न्हय. चुरको मारून मुतपाक जाता, पूण ते सगळ्या स्टोनांनी जायना. जो स्टोन सामको पायपान सकयल देंवला, तो स्टोनाक तुका चुरको मारून मुतूंक जाता. इट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग ना, ताका युवी जंक्शनाचेर म्हणटा. ताका स्ट्रँग्युरी म्हणल्यार कितें, तुका दिसता की आपल्याक मूत जालां अशें, पूण तूं टॉयलेटान इल्लेंशें जाता आनी दुखता पोटाचेर. दॅट इज क्लासिकल ऑफ
लोवर युरेट्रिक युवी जंक्शन स्टोन्स म्हणजे सामको जो भायर पडपाचो स्टोन तो मागीर दुसरे ब्लॅडरान समज तुका स्टोन आसा जाल्यार तो ब्लॅडरान तो ट्रायगोन म्हणटा ती एरिया इरिटेट करता आनी चुरको मारता पूण चुरको मारप चडशे इन्फेक्शनाक लागून जाता स्टोना खातीर न्ही सो सारके ताणें अल्ट्रासावंड बी करून पळोवपाक जाय. अच्छा मास्टर डॉक्टर आमकां आनी एक प्रश्न आसा. हॅलो. प्रश्न म्हागेलो हे आसा म्हाका युरीन पास करता आसतना पास जाता आनी मातसो उदका लागता उदका आनी ते मागीर परत जाता. ओके पळय एंटनी बाब समज जाणटो आसा म्हणजे 60+ जाल्यार हे क्लासिकल प्रोस्टेट सिम्पटम हांव तुमकां सांगतालो पळय मूत जातना त्रास जाता आनी मूत कंप्लीट जायना ते थोडे मूत उरता भितर आनी त्या खातीर तुका परत परत मुतन वचन दिसता. सो एंटनी बाबान पयलीं दोतोराक मेळपाक जाय अल्ट्रासावंड करून प्रोस्टेट सायज पळोवपाक जाय आनी एंटनी बाब इज ए पेशंट हू रिक्वायर्स ट्रिटमेंट फॉर द प्रोस्टेट. अच्छा जाणटो आसा जाल्यार भुरगो आसा जाल्यार तो पुलिसाक सांगिल्ले तशें ते युरेथ्रा बी सगळो पळोवपाक जाय. अच्छा म्हाका सांग डॉक्टर तुमी आतां म्हणटा न्ही की हेका टॅबलेट्स आसा वॉट इज अ कट ऑफ पॉयंट फॉर द टॅबलेट्स इज इट द फिचर्स ऑफ द पेशंट काय तुमचे कितें हय केन्ना तुमी आमचे कडेन पयलीं येता आमी तुमकां प्रश्न विचारता आनी हे प्रश्न विचारून आमकां एक आयडिया येता तुमचे सिम्पटम्स मॉडरेट सिवियर काय मायल्ड. ओके ताजो एक स्कोर आसता IPSS स्कोर म्हणून. ओके सो आमी ते जज करता तुमकां आमी तुमकां मेडिसिन्सार घालतात पयलीं मेडिसिन्सार घालता तुमकां आमी एका म्हयन्यान 15 दिसांनी डिपेंडींग ऑन सिविरिटी परत आपयता आनी तुमकांच विचारतात कितलो इम्प्रुवमेंट जाला. अच्छा सो तुमी सांगले समज इम्प्रुवमेंट जाला यू आर सॅटिस्फायड आनी समज मेडिकल पॅरामिटर्स वायज यू आर सेफ जाल्यार आमी तुका त्यो वखदां चालू दवरता. समज तुमी म्हणलें की आपल्याक कांयच इम्प्रुवमेंट जावंक ना दॅट मीन्स माय मेडिसिन्स आर नॉट वर्किंग ऑन यू आयदर हॅव टू चेंज द मेडिसिन्स ऑर चेंज माय लायन ऑफ ट्रिटमेंट. लायन ऑफ ट्रिटमेंट बस डॉक्टर तुमी सांगता कितें ओके प्रश्न आमकां एक प्रश्न आसा. हॅलो 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 प्रश्न विचारात. हॅलो हा विचार प्रश्न विचार हॅलो विचार. म्हाका 92 हा हॅलो हय आयकता. एक स्टॅगन स्टोन काडिल्लो हय आणि त्याच्या उपरांत आता आणि परत 2 झाल्या हा ते हांव 2 फावटी लिथोट्रिप्सी केली अच्छा पडनात ते. एक्सरेचो दोतोर कितें म्हणटा रावले जाल्यार काय जायना म्हणटा आणि एक दोतोर सांगता PCNL करूंक जाय म्हणून. हे पळय तुमकां स्टॅगॉन स्टोन पयलीं जाला एकदां ऑपरेशन करून काडला तो. आतां हांगा मोस्ट इम्पॉर्टंट कितें एकदां तुका स्टोन जालो न्हय स्टोन जावपाचे चान्सीस तुका 30% आसता विदीन नेक्स्ट 5 years. अच्छा अशें न्हय की स्टोन काडलो की तो केन्नाच स्टोन परत जावचो ना. सो एक आमच्या तकलेन आसता लोकांच्या की समज ते ECSWL केले PCNL केले स्टोन परत जाता ओपन करून केले टाक्या ऑपरेशन स्टोन जायना हें सामकें चूक. स्टोन कसोय काडूं त्या मनशाक स्टोन जावपाचे चान्सीस चड आसा. आतां हांचें वय म्हाका खबर ना समज तो यंग आसा आनी समज ताका ऑपरेशनाक कांय भिती ना जाल्यार हे स्टोन ट्रीट करपाक जाय केन्ना देंवले जाल्यार ताका त्रास करतलो. हें करच्या पयलीं हांवें तुमकां अदर सांगलां मॅप काडपाक जाय. तो मॅप आयदर IVP नाल्यार CT हो करून पळोवपाक जाय ह्या मनशाक इन एडिशन टू प्लेन स्टोन्स कितें ऑब्स्ट्रक्शन आसा जाल्यार म्हणजे ब्लॉकेज आसा जाल्यार किडनीन युजली स्टॅगॉन पयलें ऑपरेशन केल्लें आसा न्ही ताजें तें हील जातना चिकट्टा आनी एकदां ब्लॉक जाता. सो ब्लॉकेज आसा काय ना ते पयलीं करून पळोवपाक जाय. समज ब्लॉकेज आसा जाल्यार ती ब्लॉकेजूय बी रिपेर करपाक जाय नाल्यार स्टोन परत रोखडो जातलो. समज ब्लॉकेज ना जाल्यार PCNL करून स्टोन काडपाचो. आतां एग्जॅक्ट कितें आसा तें फक्त CT केल्यार कळटलें पूण तुमच्या म्हायती खातीर PCNL म्हणल्यार कितें तें सांगता हांव. आतां म्हजे कडेन हें चित्र आसा मातशें फोकस कर बा. ओके ही दिसता न्ही तुमकां त्यो किडनी PCNL म्हणल्यार आमी हे पेन आसा न्ही ते पेना येदो होल करतात म्हणजे ताका की होल सर्जरी म्हणटात आनी डायरेक्ट किडनीन भितर वतात आनी आमचे कडेन स्कोप्स आसतात ते स्कोप तुका ह्या ट्युबांच्यान घालून लेजर आसता आमचे कडेन लेजरान हो फातरार पिटो करतात आनी सगळो पिटो
काढून घेतात पायपासून काढत काढून घेतात ताका PCNL म्हणतात. वेरेज ESWL करप केला म्हणून सांगता न्हय. ESWL म्हणल्यार पळय हें मशीन असता, तें मशीन तुका वेव्स घालून फातर फोडटा. बिगेस्ट डिफरन्स बिटवीन ESWL आनी PCNL, ESWL क्लियरन्स आसा स्टोन न्हय ते बॉडीन करचें लागता. वेरेज PCNL दोतोर तुका स्टोन हातान काडटा. आनी स्टोनाची सायज आसता. ल्हान स्टोन तुका ESWL वता, मोठो स्टोन PCNLूच करचो लागता. सो त्या खातीर तांगेलो स्टोन एखादा हार्ड आसतलो, घट स्टोन. दॅट्स वाय इट इज नॉट फ्रॅगमेंटेड बाय ESWL. मास्तर डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो. हां विचारात. ओके दोतोर बाब म्हाका तुका एक क्वेश्चन आसा. हांव युजेबियो रुबेलो गालजिबाग काणकोण साकून उलयतां. हां विचार. समज खंयच्याय मनशाक मुतपा जायन येयला आनी तो मुतू पावना, अर्दे वर 1 वर तो मुतनासतना रावता जाल्यार तेगे हेल्थाचेर कसलो परिणाम जावं पावता. आनी दुसरी म्हणल्यार आनी समज खंयच्याय मनशाक फातर जालो आसा आनी तो क्लियर जालो, अल्ट्रासावंड करून तो क्लियर मेवलो ताका, पूण ताका परतून जावपाचे आनी कसले चान्सीस आसताय? बस इतलेंच. तुमचो 2 प्रश्न आसा. फर्स्ट प्रश्न, मूत धरून दवरल्यार कितें जातलें तें. नॉर्मल मनशाक मातशें मूत धरून दवरलें म्हणजे त्रास कांय जायना. फक्त तुका समज किडनी प्रॉब्लेम आसा, म्हणजे किडनी सारकी काम करना, वीक आसा, म्हणजे बॉर्डर लायन वीक, तांचें समज दवरलें जाल्यार किडनीक डॅमेज जावंक शकता. मागीर दुसरें समज तूं जाणटो आसा आनी प्रोस्टेट वाडल्या, अशें मूत समज तूं सांठोवंक लागलो जाल्यार ब्लॅडराची पावर देंवता कॉन्ट्रॅक्ट करपाची आनी तुका प्रोस्टेटीक सिम्पटम चड जाता. पूण यंग मनशान असो व्हडलो कांय प्रश्न ना. मागीर ताचो दुसरो पार्ट आसा जो स्टोन परत जावंक शकता काय. एक आसा की एकदां तुका स्टोन जालो, यू आर ऑलवेज ए स्टोन फॉर्मर. अच्छा. मागीर तुवें ते डायटाचे प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. आतां डायट म्हणल्यार पळय, तुका कांयच खायनासतना रावंक शकना. बरोबर. तूं 10 लोकांक विचार, 10 लोक तुका 12 गोश्टी खावं नाका म्हूण सांगतले. तुवें उपाशी रावचें लागता. सो त्या खातीर कितें करपाचें, पयलीं उदकाचें प्रमाण वाडोवपाचें. म्हणजे 3 लिटर उदक पिवपाक जाय. आतां तुका कशें कळटलें आपणें उदक सारकें पिलां. जें मूत आसा न्हय तें ट्रान्सपरंट आसपाक जाय. समज मूत येलो आसलें दॅट मिन्स पयल्या 2 वरांनी तुवें उदक कमी पिलां. मागीर नॉन व्हेजिटेरियन जेवण कमी करपाचें, स्पेशली तिसऱ्यो, कुल्ल्यो, सुंगटां, मटन, बीफ, पोर्क, शेलफिश, क्रॅब्स. आनी हें स्टोन न जावपाचे वखद आसता पळय, म्हणजे पायनॅपल, वॉटरमेलन, सायट्रस फ्रुट्स, असल्यो गोश्टी चड खावपाक जाय. सो म्हाका सर डॉक्टर आमकां आनी एक प्रश्न आसा. हॅलो. हां हॅलो. हां विचारात. दोतोर हांव 2 दीस पयलीं एक ज्यूस पियाल्लो बरो थंड आनी ताचे वर खूब उदक पियाल्लेलें. सो त्याच दिसा म्हाका दनपारच्यान सारके हेवी पेन स्टार्ट जावपाक जाले लेफ्ट कुशीन. आनी आयज हांवें अल्ट्रासावंड केलें जाल्यार भितर म्हाका स्टोन बी तशें कांय मेळोंक ना, पूण तेंच्यांनी सांगलें किडनीक सूज आहा म्हणून. सो दोतोर आनी डायट कितें घेवपाचें अशें एवॉयड करपाक? आमी स्टार्टिंगूच ह्या प्रश्नान केलात. अल्ट्रासावंड केलो, किडनीक सूज येता म्हणून मेळटा, पूण स्टोन दिसना. हें कित्याक, ताजो स्टोन आसा ताका, पूण तो स्टोन पायपान आसा. आनी जो पायप आसा न्हय थंय इंटेस्टायनान तो सरावंड जाल्लो आसा. त्या खातीर आमचे अल्ट्रासावंड वेव्स थंय पावना. अच्छा. सो आनी कितें करचें, थोड्या दिसांनी अल्ट्रासावंड परत करून घेवचो. आनी सद्याक पेनकिलर्स गुळयो चालू घेवच्यो, एक एंटीबायोटीक म्हणजे दोतोराक पयलीं मेळपाक जाय आनी वखदां सुरू करची. मागीर दुसरी गोश्ट, किडनी फंक्शन चॅक करून घेवचें. जर किडनी फंक्शन नॉर्मल आसा आनी ताची पेन समज कमी आसा, 7 दीस पर्यंत स्टोनाची वाट पळोवंक शकता पडपाक. पूण समज ताका पेन खूब जाता, किडनी फंक्शन वीक आसा, रगत वचपाक लागले, नाजाल्यार इन्फेक्शन म्हणजे जोर येवपाक, ताबडतोब स्टोन काडून घेवपाक जाय. आनी समज ताका एप्रिहेन्शन जाता, स्टोन आसा काय ना, जाल्यार CT स्कॅन करून घेवचो. 5 मिनटां भितर तुजें सगळें डावट सॉल्व जातलो. पूण हातूंत प्रॉब्लेम कितें जाता, CT स्कॅन एक्सपेन्सीव. बरोबर. सो यू कॅन वेट अँड वॉच फॉर फ्यू डेज. सगळ्यांक सांगलें नेगेटीव आसलो जाल्यार ओगीच केलो असो दिसता.